सरकारान गोंयकारांचो आवाज ओन्नुपाचो यत्न करचो न्हय अशी शिटकावणी काँग्रेसीची म्हणयारी स्वाती केरकार हिणें दिल्या। सरकारान सोनशीच्या लोकांचें प्रकरण जाता तितले बेगीन सोडोवचें, आपल्या हक्का खातीर हे लोक झगडटाले, तांकां न्याय दिवपाचो सांडून तांचेर अन्याय करप सारकें न्हय अशेंय तिणें मुखार म्हळां। आरटी एक्स्पोआ खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। मेन इश्यू आता जो सोनशीचे जे प्रकरण चल्ला, जे 45 लोकांक कोलवाळे जेलीन उडयल्या, तितून 23 बायलो आसा आणि 22 जाण जेंट्स आसा। ह्या गोंयच्या जे मुळावी लोक आसा तेंचेर हो अन्याय आसा, अत्याचार आसा, तेंच्यो जमनी काढून घेवप, हे मायनिंग आता हे परत एकदा आता आपली पाळामुळा जे आसा, म्हणजे कोर्टान सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर जशी आसा त्या प्रमाणे वचना, आता परत हे आपले माफियाज आसा हे मायनिंग ते परत आपले हात फैलावपाक लागले अशें खंय तरी दिसता। आणि त्या गांवांत जर वचून पळयत, त्या गांवांत अक्षरशः लोकांची ती 1 मिनिट सुद्दां कोण रावपाना, इतले म्हणजे जवळ जवळ 7000 ट्रिपी ट्रकांच्यो जाता डेली। आणि तुम्ही पळयात 7000 जर ट्रक जर एका ते येद्याशा रोडान चलता जाल्यार परिस्थिती कितें आसतली ती। थंय प्रायमरी शाळा आसा, ते प्रायमरी शाळेच्या सायडीकूच टेलिंग पॉयंट आसा, कशी भुरगीं शिकतली। दुसरे थंय सगळ्या लोकांक अस्थमाचे प्रॉब्लेम, कॅन्सर प्रॉब्लेम, म्हणजे सगळे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लेम आसा। थंय हेल्थ फॅसिलिटीज तांकां कांयच ना। हे सगळे इतल्यो गजाली हांगा घडटा आसतना सरकार कांयच तेजेर जबाबदारी घेना, कितेंच उलयना। आणि अक्षरशः ह्या म्हणजे जनावरांक कशें लोकांक काडटा आनी तुमी भितर उडयता, बायलो आसा थंय, ती भुरगीं आसा, म्हणजे गोंयचे वुमन्स कमिशन आसा, गोंयचे चायल्ड कमिशन आसा, ते दखल घेना जाल्यार हांगा हे गोंयांत चल्लां कितें, कोणाचें राज चल्लां हे भाजप सरकार फक्त गोंय काबार करपा खातीर परत सत्तेर येयल्लें आसा आणि उरलेलें सगळें गोंय विकून काबार करून गोंयच्या लोक आतां देशोधडीक लावपाचें तेंचें काम हें चालू आसा। हो आमचो सामको कडक शब्दान आमी ह्या सरकाराक शिटकावणी दिता की बेगींतल्या बेगीन तेणी हें जें चल्लां पळय प्रत्येक गोश्टीचेर गोंयकारांक ग्रांटेड घेवप आणि खंय तरी आवाज दामून दवरून पोलीस फोर्स यूज करून लोकांक थंय व्हरून जेलीन उडोवपाचें काम जें चल्लेलें आसा आनी लोकांच्या विरोधान हें सरकार उबें आसा, ते खंय तरी बेगीन तुम्ही थांबोवचे। लोकांचे सेंटिमेंट्स आसा ते म्हणजे तेजो तुम्ही मान राखचो, जे लोक सांगूंक सोदता लोकांक जे जाय त्या प्रमाणे सरकार चलोवचें, हो आमचो पूर्ण आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान ह्या सरकाराक आमचो एक शिटकावणी आसा। ना जाल्यार गोंयकार कितें म्हणटात, सगळ्याच्या मनान गोंयकाराच्या मनान पयलींच राग आसा, असो एक दीस येतलो की सगळे गोंयकार भायर सरतले आणि ह्या सरकाराक कितें आसा ते तेजी जागा दाखोवन दितले।